जुवांच्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप. तुझ्या भुरग्यामदली थोडी बापान आमकां फरमायलेले परी सताचे वाटेन चलतात ते पळोवन म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आनी तितलो न्हय. आनी आतां मानेस्तेनी तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही: आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करीसय. हो कांय एक नवो उपादेश न्हय, बगार सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करीसय म्हूण तुमी सुरवेर तावनूच आयकल्लो उपादेश होच. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले साबार टक्के मनीस संवसारांत शिंपडून गेल्यात. असल्यांकच ठक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुमी सत्रायेन आसासय. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची घड उतर्न वेता ताचे थंय देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता. देवाचे उतर हे: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. जांची साल निर्दोष जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलतात ती खरेंच भागी. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. जी ताची शिकवण पाळतात आनी सगळ्या खालसान ताका सोदतात ती खरेंच भागी. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. सगळ्या मुच्या खालसान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलोंक म्हाका दिव नाका. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. तुजेर फाताक करिना जावंक तुजे उतर मुच्या खालसांत बाळगून दवरता. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. तुज्या साकराक तुजे उदारपण दाखय आनी हांव जियेतलो आनी तुजी उतरां हांव पाळटलो. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. श्लोक: सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती खरेंच भागी. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो. आनी बुर्तुगल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमा थावन भायर सरून गेल्ल्या दिसाच मळबार थावन
उजासो आनी गंधकासो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली. हेस परी घडतले मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हण सकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा थोय आपल्या घरा फाटी वसना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच हांतोळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दोगी स्त्रियो सांगाता घोव धोळण आसतल्यो, पूण एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. खंय सोमया म्हणून शिसाणें ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हणलें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त.